आपणाचेरूच पात येताले नेरांक लेखी नासले तसल्यांकूय ताणें अशी एक मोपार सांगली. दोग जाण एकलो फारिजियो आनी दोन वसुंदार देव मंदिरांत गेले. फारिजियो आपुणूच बागिवंत, दुसरे पातकी अशें तो चिंतालो. नाल्यार दोन वसुंदार बाबडो पयस उबो रावन दोळे पुऱ्यान वयर काडिनासतना अड्डें बडोवन अशें म्हणटालो, देवा म्हजी पातक्याची काकूट कर. हांव तुमकां सांगता, देवाक मानता तसलो जावन हो आपल्या घरा परतलो, पूण तो दुसरो न्हय. हे बाबड्यानो, जायते फावटी आमी कुमसाराक वा आमी हांव भाग्यवंत, दुसरो पातकी, म्हजी सासूमायन अशें केलें, म्हजे सुनीन अशें केलें, धुवेन अशें केलें, अशेंच केलें, दुसऱ्यांची पातकां आमी सांगता, पूण केन्नाच आमी आमचें पातक ओळखून घेना. बाबड्यानो, देवा मुखार हांव पातकी हें आमी ओळखून घेवंक जाय. हांवें खालती खायन देवा मुखार वचूंक जाय म्हणूंक जाय, हांव पातकी. जेन्ना हांव पातकी म्हूण ओळखून घेता तेन्ना देव म्हाका बक्षिता, देव म्हाका बक्षूंक रावता. पूण हांव पातकी म्हूण ओळखून घेवंक जाय, दुसऱ्यांची पातकां न्हय. म्हजें पातक ओळखून घे आनी देवाशी वचूया.